नमस्कार. आम्ही आता हांगासर हा बिचोले बोड्ड्या म्हणटा थंयसर हा गोटणेश्वर वाड्यार. हे तुम्ही पळोवंक शकता. आयज जे सकाळी वादळ येयल्लेले, वारे येयल्लेले त्याच्या कारणान हे जो प्रितेश मालवणकर म्हणटा तेजे घर डॅमेज जाल्लेले आसा. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर. आणि लायटीचे सुद्धा प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा. सो ते लायटमॅन येवन लायटीचे काम चालू केल्लेले आसा. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर. हे पळया हांगासर कितें डॅमेजीस जाला, लुकसाण जाला तेंचे ते हांगासर. तेंचो पत्रो बी सगळो हे जाल्लो आसा. गाडयो दवरता तो हे ते सायल्याचे झाड जे तेंच्या घराचेर पडलेले ते आता फायर ब्रिगेडीन येवन क्लियर केल्लेले आसा. तेंचे झाडां बीन सगळीं. हांगा आतां लायटीचें काम चालू आसा. इलेक्ट्रिशियन लायनमॅन येयल्लेले आसा आनी ते आपलें काम करता. पळोवंक शकता तुमी हांगासर गोटणेश्वर वाडा बोड्डे. तशेंच आनी एक घर डॅमेज जाल्लेले आसा. प्रशांत मालवणकर तेंचे सेम वाड्याचेर, गोटणेश्वर वाड्याचेर तेंचे तशेंच लुकसाण जाल्लेले आसा. सो आमी पळोवया वचोन तेंचे. तेंचे जे डॅमेजीस जाला ते झाडां कट करप चालू आहा, क्लियर करप चालू आसा. हांगासर पळोवंक शकता. हे पळय हे प्रशांत मालवणकर म्हणटा तेंचे घर. हांगासर हे पणसाचे झाड पडलेले आसा. तेंच्या गाडयो दवरता शेडीर पडलेले आसा. हे पळया तुमी भरपूर लुकसाण जाल्लेले आसा. पळोवंक शकता. हे फणसाचे झाड हांगासर हे पडलेले आसा गाडयेचेर. तेंच्यांनी गाडी दवरली धांपून हांगासर. सो तेजेर पडलेले आसा. आनी लायट सुद्दां गेल्लेली आसा. तेंच्यांनी इन्फॉर्म केला. लायटमॅन येयल्लेले आसा, फायर ब्रिगेड येयल्लेले आसा. तेंच्यांनी आपलें काम स्टार्ट केल्लेलें आसा. पळोवंक शकता तुमी हांगासर. हे पळया ही तेंची शेड. हे शेडीचेर तेंच्या पडलेले आहा झाड ते. आनी पोना गाडयो आसलेल्यो ते एक गाडयेक तेंचे डॅमेज जाल्ले आसा. हे पळय पळोवंक शकता तुमी हांगासर शेड आहा ती तेंची डॅमेज जाल्ली आसा. आनी तेंच्या गाडयेची थोडी डॅमेज जाल्ली आसा. हांगासर तेंच्या वांगडा मातशें उलोवया आमी, कितें म्हणटा तें पळोवया. पळोवंक शकता तुमी. आता थोडे आमी तेंच्या वांगडा उलोवया, ते कितें म्हणटा पळोवया. हे जावन हे तेजे ओनर. तुमचें नांव कितें? प्रियेश मालवणकर. प्रियेश मालवणकर. आनी तुमचे प्रशांत मालवणकर. तुमची घरा हे जाल्या न्हू झाडां खातीर. सो तुमी पयलीं तुमकां खबर आसलें झाड बीन बागवाला पडपाचें आहा कितें इन्फॉर्म तशें पड हाडली म्हाका दिसता 5 मिनटां खातीर येयला आसतलें. पण तितून कितें जालें आमकां कळ्ळें की आवाज येवपा लागलो की झाड पडटा म्हणून. सो आमची गाडी आसली हांगा आनी टेम्पोचेर तो उरला. आतां आमी ते फायर ब्रिगेड वाल्यांक रावल्या. सो ते कटींग केल्या काय मागीर ते क्लियर जालें. आनी लायटीचे बीन प्रॉब्लेम. तुमी आपयले स्वता फायर ब्रिगेडीक आनी लायटमॅनांक? अनिकेतानू हेल्प केली आमकां. अनिकेत चणेकर. तेणी सकाळी फायर ब्रिगेड हे करून बी स्वता येवन सगळें अरेंज
करून मागीर तो गेलो. ओके ओके बरें बरें. थँक्स टू अनिकेत ऑल्सो. ओके ओके. आणि तुम्ही आनीक कितें सांगूंक शकता कॉन्सर्न ऑथॉरिटीक बीन कितें? नुकसाण जाली ना आतां कितें करूं. हय नेचराक फुडें कोणाचें कितें चलना. हय. सो लेट्स सी. ओके ओके. थँक्यू आं. मनशांक कितें जावंक ना सो तें व्हडलें धरपाचें. ओके ओके. थँक्यू प्रशांत मालवणकर आणि प्रितेश मालवणकर. थँक्यू. पहिले तुम्ही आता हांगासर तेंचे डॅमेजीस जाला कितें कितें. आनीक आमी आतां फुडें या. आणि एक घर तशेंच ह्याच वाड्यार डॅमेज जाल्लें आसा. थंयसर काम चालू आसा तेंचे झाडां कातरपाचें. फायर ब्रिगेड येयल्लेली आसा. हे पळोवं शकता तुम्ही कशे डॅमेजीस जाल्लेले आसा. पळया. हांगा एक घरले काम करता फायर ब्रिगेड येयल्ले आसा हांगासर तुम्ही पळोवं शकता. तेंच्या गोठ्याचेर पडलेलें आसा झाड. हे पळया. आणि हांगासर काम चालू आसा. तू उलय रे. ते कितें म्हणटा पळय पयलीं तो कितें सांगतालो म्हाका. हय न्यूज ना तुका घे हे करिना रे. ए हांगा पळय ताका. पळोवं शकता तुमी हांगासर. बाय पळोवं शकता. बाई असो झाड हे कापप चालू आहा. तेंच्या गोठ्यार पडलेले आसा. ओनर न्हू गोठ्याचे. तुमचें नांव कितें? देवानंद फोगेरी. देवानंद फोगेरी. सो तुमी पयलीं तुमकां खबर आसलें झाड बीन म्हणजे तुम्ही अशें पडपाचें अशें कांय हें नासलेलें. सो सांगपाचें पडोंक ना कोणाक सांगोंक ना तुमी. सो तुमचें कितें अशें तुमकां कितें डॅमेजीस जाला अशें पत्रे बी केन्ना आयज सकाळी ते? ओके ओके. तुम्ही आपयले फायर ब्रिगेडीक बीन? बरें थँक्यू.
तुम्ही पळोवू शकता हांगासर गोठो त्यांचो फूल हे जाल्लो आसा, डॅमेज जाल्लो आसा. पहिले तुम्ही आता सगळ्यांनी हांगासर गोठणेश्वर वाड्यार जे झाडां पडून डॅमेजीस जाल्लेले आसा. देवानंद फोगेरी, प्रितेश मालवणकर, प्रशांत मालवणकर यांचे घरांचे गोठ्यांचे. GP न्यूजा खातीर हांव राम शिरगांवकर, रेव्होल्युशनरी गोवन्स मेंबर, बिचोले. देव बरें करूं.